मुख्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. देव बरो दिसता मोगाळ भाव भयणीनो. तुमकां देवाचे तुमकां करपा दिवं. हे मिसा केवकार सगल्यांक. हे मिसा भिडयता फ्रेंजी गोमिसाच्या ओतम्यांक, तेजे बरोबर मानुएल आंतोन पास्कुआल कुतीन आनी मारिया फ्रांसिस्का मेनेझीस. मागूंक लायला क्लारो आनी नॅन्सी कॉस्ता हाचे भलायके पासत. आनी आयज भारताची ड्युटी पेटयता आंतोनियात नुनीस आनी फामील, क्लारिना फ्रांसीस फेर्नांदीस आनी फामील. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. आयज गोजमात परब कोत्ता आविलाचें बागेवन तेरेजा. आविलाचें बागेवन तेरेजा ताका विचून काडली वडील जावपाक. जेन्ना कार्मेलीत ऑर्डर सारकी सोकला पडली, डावनफॉल ऑफ कार्मेलीत ऑर्डर, आनी विचून काडली तेन्ना हीं उतरां तेणें म्हणलें आपणाचे बाराबोरच्यान, देवाचेर पात्यात, देवाचेर पात्यात आनी आमी पोत्तून ही आमची अर्द जाग्यार घालतलो. तो रोतीचो भावार्थ आनी ताकाय शिकयता आपणाचे बागेल्यांक हो भावार्थ आमी देवाचेर धरुया. हे मिसान आमकां फोत वांटमेचे खातीर सुरवात करून देवाचे फुड्यांत आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तणान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बागेवन सदांच कुवा मरीक सगळ्या देतान भोगतात. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनोदी प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, क्रिस्ती भक्ती मार्गाची सुपुर्णाय पवित्र सभेक नव्यान दाखोवच्याक जे पवित्र आत्म्या वरवीं बागेवन तेरेजाक तुवें आपयली. तिच्या बरोवपांनी इस्तापलेली सर्गीची शिकवण आमच्या ओत्मीक पोसणाक उपकारूं. खोरी पवित्रायेच्या ओतरेकांनी आमची काळजां लासूं. आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुज्या सव्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेत राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. बागीवून पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. मनशा, तूं कोणूय जाशी, तूं दुसऱ्याचेर नितीचें फॉर्मोण मातशी जाल्यार निबा सांगूंक वाट ना तुका. कित्याक जेन्ना तांचेर फॉर्मोण मारताय तेन्ना तुकाच तूं गुन्यांवकारी कोत्ताय. तर ज्या कोर्तुबाचेर तूं फॉर्मोण मारताय तीच कोर्तुबां तूं कोत्ताय.
तशें कोत्ता तांचेर आड देव आपलें फॉर्मोण मात्ता तें सारकें म्हूण आमी तर जाणाव. आनी मनशां तींच कर्तुबां तुवें कोच्चें करून तशें चलतऱ्याचेर फॉर्मोण मात्ताय तो तूं मात देवाच्या फॉर्मोणांतलो वांटवतलोय म्हूण सजमताय. वो ताचें भरपूर बरेपण तोकोस आनी सोंसणिकाय हाची तूं बेपरवा कोत्ताय. तुवें जिवीत बोलदूंक देवाचें बरेपण तुका ओडून हाडटा म्हूण तूं नकळोय. जिवीत बोलदूंक तयार नासलोल्या तुज्या काळजाचेर दारुणायेक लागून रागाच्या दिसा आनी देवाची न्यायनीत परगोट जातली तेन्ना ताच्या क्रोधाचें जाळ ओद्दिकूच पेटो म्हूण तूं मागून घेताय. तो जण एकल्याक आपल्या कोन्या प्रमाणे फारीक कोत्तलो. तांबो नासतना बऱ्यो कोन्यो करून मोहिमा मान आनी अमरपण सोदतल्यांक सासणाचें जिवीत तो दितलो. पूण आपण नासलोल्यांक सोत मानून घेवचे सुवातेर खोटेपण मानतात तांकां राग आनी क्रोध दवरलेलो आसा. कोंत आनी आकांत वायट कोत्तोल्या सोमेस्त मनशांक रावता. जुदेवांक पयले सुवातेर पूण ग्रीकांकूय मोहिमा मान आनी शांती बरें कोत्तोल्या सोमेस्तांक. जुदेवांक पयले सुवातेर पूण ग्रीकांकूय तर देव हाचें ताचें तोंड पळोवन चलोना. देवाचें उतर हें जबाब आपल्या कोन्या प्रमाणे सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मोजोरी दिताय. जबाब आपल्या कोन्या प्रमाणे सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मोजोरी दिताय. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या ओतम्यांक. तूं एकलोच म्हाका राखताय. तूं एकलोच आदार दिताय. तूं एकलोच म्हजें खडप. तूं एकलोच म्हजो तारूक. तूं एकलोच म्हजो किल्लो. तूंच म्हाका धीर गोट कोत्ताय. जबाब आपल्या कोन्या प्रमाणे सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मोजोरी दिताय. सर्वेस्पराच्या गोपान शांत राव तूं म्हज्या ओतम्या. तो एकलोच म्हजो सदां बोरवासो आनी विस्वास. देवाच्या हातांत आसा म्हाका मान आनी थारोण. तो एकलोच म्हजें खडप. देवाक हांव शेरोना येतां. जबाब आपल्या कोन्या प्रमाणे सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मोजोरी दिताय. तुजेरूच विस्वास दवर. सदां राव ताचेर पातयोन. घाल तुजे उस्के सोगले सर्वेस्पराच्या काळजान. जबाब आपल्या कोन्या प्रमाणे सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मोजोरी दिताय. उद्गार सोमी म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जेजून म्हणलें फारिजियांदो तुमचे कोटा ओर्तेलांव पारोज आनी सगळे तरेचो भाजीपालो हाचो दाव वांटो तुमी दितात पूण नीत आनी द्याचो मोग तुमी सोडटात. हे कायदे तुमी पाळूंक जाय आसले आनी ते चुकोवचेनूय आसले. फारिजियांदो तुमचे कोटा देवस्थानांनी पयले वयले जागे आनी टिंट्यार लोकांक सलाम करप तुका जबरूच रोसतात. तुमच्या कोटा दिश्टी पडनात आनी लोक नकळो जावन तांचे चलता तसले फंड तुमी. दुरशास्त्रांनी एकल्यान ताका परती पाडून म्हळें
गुरू जें अशें उलोवन तो आमकांय ओकमान कोत्ताय. आनी ताणें अशी जाप दिली, दर्शास्त्रांदो तुमचें कोटा उकडून व्हरूंक जायना तसलीं अशीं तुमी मनशाचे उखलतात आनी त्या ओज्याक एक बोट पर्यंत तुमी लायनात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आयज आमी परब कोत्ता आविलाचें बागेवन तेरेजा आनी कार्मेलायट ऑर्डर. एका काळार कार्मेलायट ऑर्डर जायती वर्स चल्ली आनी एक वेळ येयलो सकला पडत गेली. तिजें निसंटन जावपाचें आसलें आनी त्या वेळार वडिलांनी आविलाच्या बागेन तेरेजाक विचून काडलें आनीक एकूच ताणें सांगलें आपणाच्या बाराबोच्यांक, देवाचेर पातयात म्हणटा तेन्ना आसूंक लागलीं. हे सिस्टरी दुसरे आसूंक लागली तिका, देवाचेर पातयात. आनी काल ती कांयन बिणान बांदो तिणें ही आपणाची ओड वयर काडली, पोत्तून आसलो ते जाग्यार पावयली. एकूच उतरान देवाचेर विस्वास दवरात. देव कोत्तलो सगळें. आमचें काम आमी करुया, पूण उरलेलें काम देवाच्या हातांत सोडुया. बिस्तो देवाचेर विस्वास न्हय. आमचो भावार्थ बागून जाकोब म्हणटा, कोन्या बिरेत मेलोलो जापा, मेलोलो भावार्थ. आमच्यो भावार्थ देवाचेर पातयात म्हणटा तेन्ना आमचें काम आमी करूंक जाय, उरलेलें काम देवाच्या हातांत सोडूंक जाय. हे भाशेन बागेवन आविलाच्या बागेवन तेरेजान ही ऑर्डर पोत्तून वयर काडली आनी आपणाच्या जाग्यार घातली. आयज आमी रोमकारांची चीट आयकल्या बिणान बांद. रोमकारांची चीट. मनशा तूं कोणूय जाशी, तूं दुसऱ्याचे नितीचें फॉर्मण मारशी जाल्यार निबां सांगूंक वायट ना तुका, कित्याक जेन्ना तांचेर फॉर्मण मारताय तेन्ना तुकाच तूं गुन्यांवकार करताय. तो तुजे कर्तुबांचेर तूं फॉर्मण मारताय, तींच कर्तुबां तूं कोत्ताय. कित्याक जायते मनीस पातकां कोत्तात पूण सांपडनात. केन्नाच हीं पातकां केल्यान म्हूण सांपडनात, गुप्ती. थोडे मनीस धाकलें एक पातक पासून केल्यार सांपडटात. लोकांची फुड्यां तीं पातकां दिश्टी पडटात. वो कोण परगोडटा, ताणें हें केलें, ताणें तें केलें, परगोडटा. पूण तुजीं पातकां दिश्टी पडूंक नात, तुवें केल्यार दिश्टी पडूंक नात. आनी तूं उलयता हाणें अशें केलें तशें केलें. आनी देव म्हणटा, मागीर पावलो म्हणटा, चिंत तुवें पातकां केल्लीं आहात, सांपडूंक ना म्हूण समजूं नाका की तुजी नीत जावची ना. जे मापान तुजे भावाची नीत कोत्ता, भयणीची नीत कोत्ता, ते मापान तुजी नीत जातली. दुसरें सांगूंक सोदता, तुवें पातक केलां पूण देव सोंसणीकाय घेता तुज्या लागीं. जायती सोंसणीकाय घेता. तुका कास लायना. कास कित्याक लायना? तो रावता आमी आमचें पातक रडोवन आपणाशी बोगसणें मागूंक येतली म्हूण रावता. हो वेळ आमकां दिता आमी आमचें पातक रडून आपणाशी येवपाक. पूण शेवटाक नितीदार एकलोच, आमी कोणूच न्हू. आमी कोणूच न्हू, नितीदार एकलोच. जे मापान आमी दुसऱ्याची नीत कोत्ता त्या मापान आमची नीत जातली. लागून पावलूस सांगता, कित्याक आमी नितीदार न्हय, नितीदार एकलोच देव जावन आसा हें आमकां सांगता. आयचो वांजेल बिणान बांदू जावन आसा, फारिज्यांदो तुमचे कोट्टा ओडतेलां पारो सगळे तरेचो भाजो पालो दाव वांटो तुमी दितात, पूण नीट आनी देवाचो मोग तुमी सोडटात.
टायट आमी म्हणटा ताका 10 वांटो टायट हो 10 वांटो विडांत बांदूं ते दिताले दाखोवपाक हांवें तें दिता दाखोवपाक आमचे मदें चलतालें आदीं कितें दिलें नांव घाल्या बांकाचें नांव घाल्या आनी कितें दिलें नांव घाल्या हें चलतालें नांव पासत दितालें हें सगळें कोत्तालें ते हॉटेलां पारोस नांव पासत तुजी मुजर हिंगाच मेळ्ळी तुका लोकांक तुका शाबासकी दिली थिंगा आनी कांय ना वयर आनी कांय ना तुका रिवॉर्ड आनी कांय ना जेजू सांगूंक सोदता तुमी सगळें कोत्ता पूण नीत आनी देवाचो मोग तुमी सोडटात ह्यो गरजेच्यो वस्तू बेड्यांत बांदून नीत आनी देवाचो मोग भितरलें भायल्यानूय भितरल्यान देवाचो मोग फारिज्यांत तुमच्या कोटा देवस्थान आनी पयले वयले जागे तेंच्या लोकांक सलाम करप तुमकां खबर रुजता तुमचे कोटा दिश्टी पडनात आनी लोक नकळो जावन तांचे चलता तसले फोंड तुमी फोंड आमी बरें न्हेसयता भिडांत बांदून बरें न्हेसयता 2 तारखेर सगळे आपणाचे फोंड न्हेसयतात 2 तारखे नोव्हेंबराचे पूण भितर कितें आहा हळशीक आहा भिडांत मनशाची कूड हळशीक आहा म्हणटा असले फोंड तुमी म्हणटा भितर हळशीक भायल्यान बरें नेटयल्ले हें सांगूंक सोदता दर्श ऐकल्यान ताका प्रतिपाद म्हळें गुरुजी अशें उलोवन तो आमकांय अपमान करता आनी ताणें अशी जाप दिली दर्शशास्त्रांत तुमचे कोटा उकडून व्हरूंक जायना तसलीं ओजीं तुमी मनशाचे उखलतात आनी ते ओज्याक एक बोट पासून लायना कायदे 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 भिडांत बांदून लोक तोकलो हे कायदे करून ओजोन घातलें पोजेचेर आनी हें ओजोन लोडू करपाक एक बोट पासून लायनात अशें म्हणटा भिडांत बांद आमचो धर्म कायद्यानूय कायदे मनशां पासत केल्यात पूण मनशाक कायदे पासत करूंक ना सनवार मनशां पासत केला पूण मनशाक सनवारा पासत करूंक ना तर आमी कितें कोत्ता तें देवाक मानता ते भाशेन करूंक हें देणें आमकां मिसाक मागुया Area C15, page number 34, C15. देवा उतोर आमी घेतला ताका आमी सबाब दिला सबाब सादी जिविताचो मोगान केले बेतोरेचो बाबा तुझे मुद्दोर मारता मोगान तुका जिवीत वता बाबा तुझे मुद्दोर मारता मोगान तुका जिवीत वता म्हजे भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या हातांत वयली आमच्या नाक्या पवित्र विचारावाक सर्वेस्पस मानून घेऊ बापा सर मनशाचे तारोका
पयसुबेच्या सर गरजां खातीर बागून तेरेजान आपल्या मोताचें वण्टींत भितर कोतकोतीन मोगान समोरपेलें जिवीत तुका भोव मानलें. आमी आमकां जण एकल्याक तुका आपयता ते बेसांत आनी जाग्यार पयसुबेच्या आनी आखे संवसाराच्या गरजां पासत मोगान आमचे जिविताचें समर्पण करूंक आनी हेजेचे बलिदानांतलें आमकां बळ मेळूंक क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सर काळे आनी सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें ते भक्तां पासत जे विचित मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या औरंबाचे पवित्रपणाक तो मनशा कोणाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी हेच जिवितांत तो आमकां चाखूंक दिताय. तुका सगल्या दिवतान भक्तां सांगाती निरोतरी आमी तुजी स्तुती गायता. स्वर्गानी उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावे अंतर्गत उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेश परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाड ताचो गूट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनोचे मुतमनावरवी वेनाका सदैविक सुम्या संसाराच्या सर्वोद्धारा आमची सोडवण कर. पापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें दिवंक तुका दिनवासता आनी जेचे कडेन रगोशेतल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचे विस्तारले ते पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे भाग्यवंत बापा, फिलिपनेर आमचे गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीत मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसता गो ते मेल्ल्या समेस्ताक पडजोडीत मुकामापण फाव कर. आमा समेस्ताची दया करून मागता. आंकवा हृदयाची माई सांगाती भाग्योन जुजय जपोती, भाग्योन दोत्ता, भाग्योन जेवाज आनी सर काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर
सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कोर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपण बापा सर्व वंदन बेगो तुका सासनांच्या सासनाक. सर्गीचो बाप आमचो आनी आमी एकामेकाची भाव भयणां आनी संवसारांत आसतना आमी दुसऱ्याचे चुकी दाखोवन ताका लॉजीक घालप हें सारकें न्हू म्हणटा घेवन पावलो. तेच चुकी आमी करता पण आमी सांपडूंक ना. आमी सांपडूंक ना म्हूण ते भाशेन करचें न्हय. नितीदार देव जावन आसा. कितें गुप्ती केल्लें पळयता तो देव जावन आसा. तो आमकां आपणाची नीत करतलो आनी दिवपाचें आहा तें दितलो. हें मनां धरून सगळें आमच्या आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय जमती आनी आमी आमची चुकलेल्या मुशिकां तशी आमची पाप करूं आनी आमकां म्हणून दिवं नाका वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयाकडे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां जुदार काकुती सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमेस क्रिस्ता दवता म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो शेत राजभोग चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक माया मोगान आमी शांती दिया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेजू इद्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा. त्या शेळीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगळा जेजू मोगळा तू जेजू भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजूं आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन ताण आमच्या काळजान दिसान दीस वाडोय
आनी बागून तेरेजाचे पोरजोडीत शिकवणे आनी देखी वरवीं बोन मोडवाशी जिविताचो खरो अर्थ आनी मोल आमच्या मनांत आनी काळजांत रिगोय. आनी सरकार आमी तुका वाखाणू पावसर आतां तान सगळें आमचें जिवीत जे माया मोगाची निरोतर वाखाणणी जावं दी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आयज सायबीण आमची हे भाशेन वेतेली. आसोय SP Carvalho, Gina Alberda Costa, Daboli Milagrina Costa, Eleganza Lidia Fernandes, Al Daboli Angelo Rodrigues, PhD NSD, Pravin Varghese, Regina Modi Anthony Gomes, Al Tuchikali Myron Teles. Survespor तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सासोत आदाराची माई पळे म्हाका निर्भाग्या पातक्या चे पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका दवरतां सगळो म्हजो विस्वास. हे माईचे चुरचुरे म्हणजे हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्यान गोरवाच्या पातक्यांच्या जातूर म्हजो आसरो म्हजो बरवासो पाव म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताच्या उगवड तुज्या म्हाका एका दुर्बळ पातक्या येता आनी आपल्या पूज पेटयता तो सासतांचो आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे कापीन विस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासवांगांच्या सहवासांची कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो. हांव जाणा म्हजो दीन हांव सोयीत वतलों. हांव जाणा तूं म्हाका म्हजो दितली म्हूण हांवें म्हजें केल्या तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकाचे ताळणी तुजो आदार म्हाका जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तो उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव पोरातून मागतां तुजे लागीं कादिस्ता ते प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोंक ओदी करून हेम कोणाच्या सत्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणून तुका हे माये आदार म्हाका दी. सासोत आदाराचे माये निर्मनाका हांवें सांगूंक म्हज्या देवाक आमेन. सासोत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासून विनोदी कर. नोमान मारे कृपेन बोलले सरेस्पोर श्वेतय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये सदय आनी सदय जोपू जेजू. भाग्यवती मारे देवाची माय आम्हा पापयांक विनोदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सासोत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासून विनोदी कर. नोमान मारे कृपेन बोलले सरेस्पोर श्वेतय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदय आनी सदय जोपू जेजू. भाग्यवती मारे देवाची माय आम्हा पापयांक विनोदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सासोत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासून विनोदी कर. नोमान मारे कृपेन बोलले सरेस्पोर श्वेतय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदय आनी सदय जोपू जेजू. भाग्यवती मारे देवाची माय आम्हा पापयांक विनोदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती मारे आदादी ओदृश्टाक सापडल्या म्हजो कोर काळजांच्या माग पोरचे पासून जा शराती देवाच्या मनेऱ्याची विनोद कर सगळे देवाक पेटयल्या ओस्तोऱ्यापासून पाव कर तुजो आदार सगळ्यांचे मागता तुजो सासनाचो आदार तुका केले आमचो आसय सायबिणी. आदार दिनार घरचांक आनी दुखीक मदीं
येशू मेरे क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारीक आमची माय कर सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जेव जपाचे उपकार आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फळ जावं ते मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पाव सदां काळ फोर्त दीस सोडवणीचो तुजो जियेत राजभोग चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. आमचो आदार सुम्याचें नार आसा ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सुम्या म्हजे मागणें आयक आनी म्हजें उलोवन तुजेशी सुम्या आसूं तुमचे सवें आनी तुमच्या प्रार्थना तुका सुम्या देवा हेचे चाकरां फाव कोय सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनांची शांती आनी उदवंत आदारान बागोवंत सदांच आंकवा मेळच्या ती निवारूंक आनी काळाचे कोंतींतली आमी भोगूंक पावूं सासनाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटण करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापान पवित्र आत्म्या सांगाती जियेत राजभोग चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. सासवत आदाराच्या मायेचे मागण्या वरवीं सौदा देव देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवं आनी सदां काल तोगूं आमेन. गायन घेऊया T29 पेज नंबर 216 T29. सदा